सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो तागाजोया, कारोणांत कोणब दवरया, जिवितांत जोरू दवरया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय, तुज्या राज्यान व्हरून व्हावय, कारोणांत कोणब दवरया, जिवितांत जोरू दवरया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय, तुज्या राज्यान व्हरून व्हावय. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्परा, धाड तुज्या पवित्र आत्म्यांक आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. हीच कृपा पवित्र आत्म्याचे देणी आमकां जण एकल्याक ही पवित्र मिसाचे पेटींतल्यान मागून घेवया. आनी पवित्र भेट देवाक मानतात तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हाका घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिसा काकूत को, क्रिसा काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयिल्लें ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बाबा मुखार दवरुया. जी कोण आयच्या दिसाक आपलो जोल्म दीस मनयतात, जी कोण आपल्या काजराचें वरोस मनयतात, तांकां देवा बापाचो शुभ आशिर्वाद मागून घेवया. मरून गेल्ल्या भावां भयणांक सर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया. तरेतरेच्या पिडेक लागून जायतीं भावां भयणां कश्टावतात आनी भोव करून कोरोना व्हायरस कोविड-19 ही पिडेन जायतीं बोली पडलेलीं आसात. देवान सगल्यांक तांकां आनी तांची सेवा करतल्यांक आमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक मागुया. जाणी आपणा पासत मागूंक लायलां, जांकां आमी मागतल्या म्हूण सांगलां, ते सगल्या भावां भयणांच्यो गरजो इंतेंचव मागणी एकठांय करून ह्या वेळार इमिसाचे पेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बगस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून गलासियेकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप.
बाबा बुडीनो, गिन्यान नासलेल्या गालस्कारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केला? खुर्सार किळायलोलो जेजू क्रिस्त तुमचे दोळ्या उजीर निवड चितारलेलो तर आसा? एक मात तुमचे लागीं विचारता, तुम्ही पवित्र आत्मा घेतला तो सुमूर्त पाळल्या देखून घेतला, हो तुमकां परगोटलां तें तुमी सोत मानलां देखून? तुमी आत्म्यान सुरू केल्लें ते कुडीन आतां सोंपोवंक इतली तुमची मोत उडली? इतलें तुमी भोगलां तें बेश्टेंच? तुमी बेश्टेंच जावं येता तें? तुमकां भरपूर मापान देवान आपलो आत्मो दिला आनी तुमचे मदें विजमितां करता तो तुमी सुमूर्त पाळटात देखून अशें करता, वो तुमकां परगोटलां तें तुमी भावार्थान सोत मानलां देखून तशें करता जायत. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया म्हणुया. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणली. आपले पोरजेक भेट दिली आनी दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलेल्या चाकराक दाविदाच्या गोरण्यांत एक बोळवोन तारुकाक सर्वेस्परान उपजयलो म्हणुया. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो, आमचो दुयेंस दोतोरांच्या हातांतली सोडयतलो. मागां आपले भक्तिवंत संदेशकारां तोणी जें ताणें बसयलेलें तें आतां देवान पाळलें म्हणुया. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणुया, दिनवासुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. ताचे लागीं इश्टापलो कोरार आज मनांत हाडलो. अब्रामाक आपल्या बापायक दितल्या सोपुताचो विश्वासीपणान ताणें आज शिकी उगडास केलो म्हणुया. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. तुज्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मोदयांनी तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सोल्ला आनी ताका वाडोवंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर थावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खीळ घाल्ली आसा आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासडी मागीत जाल्यार तो ताका मासडीचे सुवातेर सोरोप काडून दीत
असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचून काडून दीत. तुमी वायटूय जावं न्हय. तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना काय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रतीच्या पवमरेनो आयचे दोनूय वास आमकां पवित्र आत्म्याची खबर सांगतात. पयले वाचपान भाग्योन पावलू गालासियेकारांक बरयलेली चिठीन गालासियेकारांक पवित्र आत्म्याचो उगडास करता. ही चीट भाग्योन पावलू जे कोण नवे क्रिस्तांव जालोले, जाणे कोणेन क्रिस्ती भावार्थाक क्रिस्ती जिविताक वेंग मारलेली न्यू क्रिस्टियन्स हांकां बाबांबडीनो ही चीट बरोवन हो संदेश दिता. कित्याक तांचे मदेकोत फकत तांचे नेम आनी कायदे समर्थ अदीक गरजेची आनी समर्थी प्रमाणे तांणी ह्यो ह्यो वस्तू करूंक जाय आसल्यान तातूंतल्यो जायत्यो वस्तू मदली एक वस्त म्हणटात ती तांणी सुनोत करूंक जाय आसलेली. आनी परतून परतून लोक ही सुनोती विशीं तांकां शिकोवन दितालो, शिडकायतालो. तांणी ही समर्थ हो नेम कायदो पाळोवंकूच जाय आसलो. आनी हें असलें तांचें मन आसल्या कारणान भाग्योन पावलो ही आपली चिठीन तांकां उगडास करून म्हणटा तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो समर्थ पाळल्या देखून घेतला वो तुमकां परगटला ते तुमी सोत मानला देखून. हो प्रश्न भाग्योन पावलो बाफामडेनो ही पोरचेक करता. आनी पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां फावो जाला. कित्या पासत जाला, कित्याक लागून हो पवित्र आत्मो देवान तांकां दिला हाचो उगडास करता. हो पवित्र आत्मो तांकां दिला कित्याक तांकां जेजूक परगट केलेलो, तांकां ह्या पवित्र आत्म्यांक परगट केला आनी न्हय समर्थीक लागून फावो जाला. हें सोत पवित्र आत्म्याचें येण्याचें सोत, पवित्र आत्म्याचें भरतेचें सोत भाग्योन पावलो गालेसियेकारा मुखार दवरता आनी तांकां ह्या पवित्र आत्म्याचो उगडास करता. नेम समर्थ कायदे दुबावना गरजेचे पूण ताचेवन अदीक हें भावार्थाचें तेणी पवित्र आत्म्याचें ताचेर विस्वास दवरला देखून हो भावार्थ परगटला देखून तांकां फावो जाला म्हूण भाग्योन पावलो उगडास करता. हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबांडयनो जेजू आपल्या शिसांक ही वोपार सांगता. मुद्यांनी वेळार एक इश्ट पावून स्वता देखून जेवंक खावंक ताका वाडूंक कांय ना देखून हो इश्ट दुसरे आपल्या इश्टागेर वेता. मुद्यांनी धारार मारता आनी कितें तरी आपल्याक 3 उंडे दी म्हूण मागता. म्हणटकीर बारीकसाणेन हे वोपार आमी वाचली नियाळली जाल्यार पयले सुवातेर हो इश्ट तांगेर वाटसूर इश्ट तांगेर राती कित्याक पावलो काय उगडास करूंक फावो. थंयसर त्या काळार त्या वातावरणांत गरमी एकदम चड जाताली. वत आसताल्यान देखून प्रवास करतले जाल्यार चडशे ते सांजेच्या वेळार रातचे प्रवास करताले कित्याक ती गरमी ती वत आसतालें ते तांकां तितले गरमेन तांकां प्रवास करूंक डिफिकल्ट जातालें आनी देखून सांजेच्या वेळार ते प्रवास करताले. आनी असलोच हो प्रवास करतलो हो इश्ट तांचो रातच्या वेळार पावता. भितर स्वताच तांगेर जेवंक खावंक ताका वाडूंक कांयच ना देखून हो इश्ट दुसऱ्या आपल्या इश्टाच्या दारार मारता. पूण तो दुसरो इश्ट ताका सांगता पूण न्हिदूंक गेल्या दाराक खिळी घातल्या कित्याक आतां तुका उठून दिलें जाल्यार सगळीं जागी जातलीं कित्याक तांचें घर एकूच कुडाचें एकाच रुमाचें सगळे त्याच कुडान रावतालीं आनी देखून उठून दार उक्तें करता उंडे आसता ते तुका दिता जाल्यार सगळीं जागी जातलीं आनी देखून म्हज्यान दिवंक जायना उठूंक जायना. पूण परतून दारार मारीत रावता देखून शुभ वर्तमान सांगता ताच्या मोगाक लागून न्हय जाल्यार घोरांदायेक लागून तरी तो ताका दिता. बाबा हो इश्ट जेजू थंय हो इश्ट आपल्या इश्टा थंय कितें मागता आपल्याक 3 उंडे दी म्हूण मागता. गरजेची वस्ती जेवण खाणटे नेसेसिटीज ऑफ लायफ तो जेजू तो आपल्या इश्टा लागीं मागता. बाबा शेवटाक हे वोपारीचे शेवटाक जेजू सांगता देव बाप आमचो दीस रात ताचे लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना काय घोरांदायेक लागून न्हय बेजार जावन न्हय
पूण आमच्या मोगाक लागून देव आपल्या लागीं मागतल्यांक दुबावावेरेन पवित्र आत्मा दितलोच. म्हणटनो दोनूय वाचपां नियाळ्ळीं जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची खबर मेळटा. आमी देवा लागीं कितें मागतांव काय, कसल्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरतांव काय. दुबावना संवसारी जायत्यो वस्तू आमकां आसात, जेवणा खाणाच्यो वा धंद्याच्यो गरजो आसातूच. त्याच बरोबर ह्या सगळ्या गरजां मदेकत पवित्र आत्म्याची आमकां चड आनी व्हडती गरज. कित्याक पवित्र आत्मो तिसरो जण पवित्र त्रित्वेचो, वो आमी दीस रात देवा लागीं मागीत रावूंक जाय. आनी आपल्याक पवित्र आत्मो मागतल्यांक देव बाब केन्नाच दिनासतना रावचो ना. ही खात्री, हें आस्वासन ही आयच्या वाचपांतल्यान बोकून शुभ वर्तमानांतल्यान जेसू आमकां दिता. सर्वेस्परा धाड तुज्या आत्म्यांक आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. सेंड फॉर्थ युअर स्पिरीट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू द फेस ऑफ द अर्थ. ही कृपा पवित्र आत्म्याची भरती, पवित्र आत्म्याचे तेणे आमकां जोण एकल्याक फावो कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. निर्मोल निष्कोडोंग निर्मोल उंडो सी 27 पान 30 आनी 9 सी 27 पेज 39. निष्कोडोंग निर्मोल उंडो मेरीचेर आमी गावता सासनाच्या पवित्र बाबा तुका तो समोर भिता दोनी आसल्या मासो मुझे बवमलेनय मुझे आनी तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें सामूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दफान सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायला तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळ्यां आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परींचे फोन जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकांची बॉक्सांनी मेळचें तुमचे पासून आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bawartaco gut porgotia, Jesu melo, Jesu ci wązala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jezuच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथले आमां समेजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटून घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाची माई सांगती तिचो पोती बाग्योन जुसे बाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी बाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगीता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वोत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. इस्रायलाच्या देवाक दिन वाचुया वाखाणुया देवाच्या उतराक आमी जाबाब दिला आनी खऱ्यांनीच ह्या देवाक दिन वाचूंक वाखाणूंक आर्गां दिवंक जायती पुर्ती कारण आमकां आसा देवा लागीं जें कितें आमी मागलां मागूंक ना आनी मागूंक नकलो तें सगळें आमचे गरजे पोरपणे आमकां फायद्याचें जाल्यार देवान आमकां दिलां आनी दित आसा पवित्र आत्म्याची भरती पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आमकां देवान मेळोवन दिल्या देखून असल्यान साबार देवाच्या उपकारा खातीर जेजून शिकवल्या मागण्यांतल्यान ताका दिन वाचुया ताका आर्गां दिवया आनी बरोबर म्हणुया आमचे बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सम्या जेजू क्रिस्तांत वेदूच्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. समेची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर
देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक पयली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणी म्हजे जेजू बोपवी संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शिवूंक हांव आशिता. हे वेळार तुजें बुवा मळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक करता. तुजे सोशिलो कोट सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुजे फाटल्यान येता हांव जेजू. डी 42 पान 71 D42 पेज 71. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवसा. ओरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. ओरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुजे फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या उड्या तुजे फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या उड्या. कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाची काकलुतीक मागणी. सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणी आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मरणाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर भावार्थ येवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जा, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बराबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा आमी मरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बरवांचो मेळो. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. सोरपदवेदार देव आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं.
आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पाव असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफी आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र बेट मिसाची शेवटाचें गायन आमी गावया. F17 पान 9 आनी 3. F17 पेज 93. पवित्र बेट मिसाची सारी काबार स्वर्गीचे सुख देवले आमच्या कांता आमच्या आहारता आमकां सोबा केलोय मूळ मोला व्हडतो उपकार करून आमची काळजां तुजे आदार तुय भेटोवंक तुका सगलो आमचो वाव आमचे मीस केन्नाच गांवचे ना कोबार तुज्या एकवटान सागतल्या संवसार